Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. दिवाळीच्या हुनहुनीत परबी दी जस्ट इमॅजिनाचो आणि एक धमाकेदार एपिसोड सुरू करता इश्टाणू. धमाकेदार आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब तुमच्या बरोबर फुडली अर्द्यावर. तुमची तकली खंय पावत आय डोंट नो, आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. इश्टाणू, एका शाळेन एका बाईन भुरग्यांक दिवाळी हो उमेदीचो सण हाचेर एक एसे म्हणजे निबंध बरोवन हाड म्हणून सांगलें. सो शाळेंतलो सगळ्यात मस्तो भुरगो बंड्या ह्या मस्त्या भुरग्यान दिवाळीचेर निबंध बरोवन हाडलो. पण तो असो तेजी कॉपी रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टा अंतर्गत आमकां मेळ्ळ्या. तर तो बंड्या बरयता, दिवाळी हो सण उमेदीचो. चवथीच्या 5व्या दिसा गणपती विसर्जन जातकच जीव वाजेता. तेन्ना दिवाळी येतली ह्या आशेचेर आमी शाळेंत शिकपाक येतात. तो सण म्हळ्यार दिवाळी. डेली रातचो नरकासूर करून फांतोडेर येवपी म्हाजो भैया म्हाका नरकासूरच कसो दिसता. पावसान थंड ओले चिंब भिजलेले नरकासूर जळून जातकूच हालींच्या वर्सांक दिवाळेक सुरवात जाता. 70 रुपया डझन खर्च करून हाडलेल्यो पणट्यो आणि पसरकारा कडेन झगडोन 250 रुपयान हाडलेलो आकाशदिवो जेन्ना आमी पेटयतात तेन्ना आमच्या अख्ख्या घरा सामकार उजवाड पडटा, सोडून आमच्या डॅडीच्या तोंडार. आतां मम्मी आनी दीदी पयलीं सारकी लाडू, चकऱ्यो, शंकरपाळ्यो, पेडे, हालवो गिळिना. कारण भेसळ मिठाई कितली मार्केटान उपलब्ध आसा हाचेर आयिल्ली बातमी पेपरावेली. ताचें कटींग म्हाज्या डॅडीन किचनाच्या वण्टीर मारला. तेन्नाच्यान म्हाजी मम्मी आनी दीदी मिठाई चड हाडलिना. बंड्या म्हणटा बंड्या. एकूण म्हणजे म्हाजे माराणे फोग म्हाका दर वर्सा तितलेच मेळटा. तितून कांय कमतरता ना, कांय कमी ना. कारण म्हाजो आदोगाद सामको पावरफूल आसा, म्हाजी मम्मी. तर दिवाळेच्या दिसांनी सयऱ्यांक आनी फुडें कितें वाचपाचें. हो भुरगो ह्या भुरग्याचें ऑब्जर्वेशन बरें आसा. तुमी पळयला एक गजाल, म्हाका दिसता तो लॅबोरेटरी एसिस्टंट बी जावपाक जाय फुडें. नरकासुरांचो विशय आयलो न्हू. सो ओनू नरकासुरांची मजाच जाली हा सामकी. ही पयलीं रातभर ओले चिंब भिजोन फांतोडेर तेंच्या तन बदनान अशी आग लागली म्हणजे सकाळी तांकां नरकासूर दहन केलें, उजो लायलो अशें म्हणपाचो. तुमचे थिंकींग चेंज जाला आतां. हां, सांगता पयलीं तुमकां. पळोवया अशेंच कांय नरकासूर आनी तेंचे इमोशन्स. इमोशनल नरकासुराचें अंतर्मन जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. पोरू असोच आमी एक रिपोर्ट केल्लो, जर तुमकां याद आसा जाल्यार. तसोच अंदू आनी एक रिपोर्ट, नरकासुराचें अंतर्मन. Just imagine. भरपूर बियरी मारपी नरकासूर. जस्ट वॉच इज दिल्ली व्हॅली. तंदुरी नरकासूर तांबडोच. थाय फूड, चायनीज फूड, चिकन चाव आणि मटन म्याव खावपी नरकासूर. जीवापेक्षा व्हडलो नरकासूर म्हणजे लार्जर दॅन लायफ नरकासूर. रेस्टलेस नरकासूर, बेचैन आबूज जाल्लेलो नरकासूर. कॅश स्ट्रेटनिंग केल्लेलो नरकासूर, फॅशन फ्रीक नरकासूर, नियोमी स्पेशलिस्ट नरकासूर. धुकटी नरकासूर, फुकणो नरकासूर, अरे सिगरेटी मारपी नरकासूर. हाच्या खातीरूच पॅसिव्ह स्मोकिंग वाडला काय कितें म्हणटा हांव. ह्या नरकासुराक जर एक पफ मारतलो जाल्यार फावटीक 50 सिगरा जाय एका पफाक.
ज्युरॅसिक पार्कातलो नरकासूर, डायनासूर नरकासूर. पूण इश्टानो, जे नरकासूर भिजोन झिजले, जे अवेळी तांकां मरण आयलें, फांतोडेर जळोवपाचें आसलें तांकां, पण पावसा खातीर ते पयलींच 12:01 म्हटल्यार ते झिजोन ते काबार जाले, तांकां आमच्यान विसरूंक ना. तांकां जस्ट इमॅजीन ओंपता आपली आर्गां, तांकां आमी ओंपुया श्रद्धांजली त्या नरकासुरांक. खरेंच खूब वायट जालें. आयज जर असेंब्ली आसलेली जाल्यार 0 आवराक हो विशय आमचे आमदार मंत्री अवश्य घेतले आसले आनी ह्या नरकासुरांक ते ऑबिच्युअरी दितले आसले, इतले शुअर. त्या नरकासुरांक आमची श्रद्धांजली. इश्टानो, म्हज्या एका इश्टान तर आजून मेरेन तेंच्यांनी केल्लेलो नरकासूर जळोवंकूच ना. तो कितें म्हणटा की नरकासूर जळोवपाची गरजूच ना. तो इतलो भिजला दिवाळे राती, इतलो भिजला की थोड्या दिसांनी तो कसले तरी फ्लू बी जावन आपोआप मरतलो. ताका आनी कित्याक मारया. पिशा म्हणा म्हाजो फ्रेंड, कळ्ळें तुमकां न्हू. सर इश्टानो, हालीं तुमी पळयशात जाल्यार स्पिकर प्रताप सिंग राणे वचत त्या फंक्शनाक शिक्षणाचें म्हत्व सांगतात. एक फंक्शन कसलें आसूं, बाबू कवळेकराचें शक्ती प्रदर्शन आसूं और इसिदोर फर्नांडिसाचें फेलिसिटेशन आसूं, खास करून शिक्षणाचें म्हत्व सांगताच. हे जगांक ह्या 21व्या शतकान व्हडली क्रांती जाली. हे समजपाक एकूच गजाल जाय, शिक्षण. आमच्या भुरग्यांक बरें करून शिकयात. इश्टानो, एक्चुली राणे साहेब कितें सांगतात पळय तें सारकें आसा, रायट आसा, पूण ते जस्ट इमॅजिनाक लागना खंयच्या हितूनसून. भुरग्यांक शिकयात हे आयकोन हांवें तर म्हाज्या ज्युनियर जस्ट इमॅजिनाक एक दीस शिकपाक धाडलो. चल म्हटलें पळय दिवे लावया. कितें दिवे लायता? प्रोफेसर प्रकाश बांदोडकार हे आमच्या गांवांत येवन कसली तरी क्लास घेताले. सो हांवें म्हाज्या ज्युनियर जस्ट इमॅजिनाक चल म्हटलें तेजी क्लास अटेंड कर, एडमिशन घेवन दिलें ताका. Just imagine. अरे बाबू, ये जलने, ये पर्वत, ये पंछी, ये नदियाँ सब हमारे हैं. मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, माय नेम इज टीला, टीला की जवानी. माझ्या न्हू क्लासीन न्हू एक तेलू आता, म्हाका ते खूब आवडटा. तेका न्हू काल न्हू हांवें न्हू आय लव यू म्हटलें. पण ते पप्पा किला घेवन येयलें म्हाका खबर ना. राव रे, असो धांवत खंय वयता रे? डॅडीन म्हाका बांदोडकर शालाच्या क्लासीक घातला. थंय वचून म्हाका तेणी चीक म्हणून सांगला. बरें चल मागीर उलयता तुज्या कडेन. मागीर उलयता, चल तुका लेट जातलो. चल ते कितें चल ते कलर ग्रीन, ब्रावन, रेड. चल कितें चल ते आमकां शिकयता आयज. हे सगळे ग्रीन आनी स्लो पिरियड. हे आमी जेन्ना 11 प्लॅन भायर सरलो तेन्ना हें काम चलतालें. आनी तेन्ना पिलेट सिटीजन फोरमान कोर्टाक वचोन तें काम बंद उडयलेलें. आयज तेंच्यांनी कितें केलां? तल इती बली आमकां तुवें मारपाक हाडल्या काय आमकां भियोवपाक हाडल्या? तल पळया, म्हाजा कले ह्युमन रायट कमिशनाचो नंबर आसा. हांव सांगतलो तांकां म्हाका मारीत जाल्यार. कोणाच्यो मॅसेज येयला? हो जागो तेंच्यांनी हांगासर सेटलमेंट घातलो. चल कितें चल ते 2G आमकां शिकयता. चल आमी KGची भुरगीं, KG शिकय आमकां. 2G कितें शिकयता?
चल भूक लागल्या पार्लेजी हाड चड. मागीर बांदोडकार सरान क्वेश्चन आन्सर आनी GK टेस्ट घेवपाक सुरवात केली. आता पिट्यार वाज कोण? हांव नकलो सर कोण तो. पिट्यार वाज 8 दीस पयलू लेटर करता आनी तेका ग्रावंडाक थंय समतो सेटलमेंट करून ग्रावंड तयार. पिट्यार वाज कोण? सर म्हाजो डॅडी न्हू पिटल स्कॉट म्हणून ते वखद घेता रातचे डेली. पिटल वाज हांव नकलो सर कोण. किलेंचो? आय डोंट नो सर, आय डोंट नो सर. आमच्या गांवचो? आनी ती घाण सगळी सकयल? ये जाल्ला रे. भुलगो न्हू. पिट्यार वाज पिल्यान काबार करूंक सोदता? डोंट नो सर, हांव नकलो सर, आय डोंट नो. सर एक क्वेश्चन आसा. तो ब्रावन कलर आसा पळय, ब्रावन तो ब्रावन तो कितें सर, कितें कलर तो? आनी हें करपाक हे पुत्तूराजू CM हेंच्यांनी कितले करोड घेतले आसतले? करोड म्हणजे कितें सर, करोड? तेणी फाल्यां डिक्लेअर करचे कितले करोड पिट्यार वाजा कडल्यान आनी तो जेलीन आहा पळय तेजे कडल्यान संजय मिश्रा हेजे कडल्यान कितले करोड घेवन ते सेटलमेंट केला पळय ते फाल्यां डिक्लेअर करचे तेणी. ना जाल्यार गोंय सोडून वयचे CMन आनी तेणी पुत्तूराजून. कळ्ळें सर, कळ्ळें. म्हणजे न्हू CMन गोवा सोडून वचपाक जाय आनी 2G आनी पार्लेजी हे एकूच न्हू. आनी ब्रावन कलर. ये बेल जाली, बेल जाली, बेल जाली. शाळा सुटली, पाटी फुटली. आई मला भूक लागली. थँक्यू सर, सी यू टुमॉरो सर. तुझ्यान तोंड कोणाक जाय सर, थँक्यू. स्कूल चले हम, स्कूल चले हम. लड़के स्कूल जा रहे हैं इसीलिए लड़कियां स्कूल जा रही हैं. लड़कियां स्कूल जा रही हैं इसीलिए लड़के भी स्कूल जा रहे हैं. लड़के लड़कियां स्कूल जा रही हैं, दोनों साथ साथ स्कूल जा रही हैं. स्कूल चले हम. अरे बाबू, आमकां सांग आयज तूं कितें शिकलो? हांव शिकलो की बांदोडकर सराचे क्लास अटेंड करतकूच न्हू तूं एक्टीव जायना पण तूं एक एक्टिविस्ट जाता. अशें? बरें. म्हाका सांग ए फॉर आवडा विएगास. बरें. बी फॉर बायलांचो साद. बरें. सी फॉर करप्शन अंकल. बरें. डी फॉर दिगंबर. बरें बाबा. ई फॉर कितें? ई फॉर सर तो क्लासीन भुरगो आसा पळय, इरिटेटींग सर तो. ई फॉर इरिटेटींग सर. अरे ना बाबू ना. ई फॉर एलिफंट आणि आय फॉर इरिटेटिंग. ई फॉर इरिटेटिंग न्हू, आय फॉर इरिटेटिंग. ना अंकल. आय फॉर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन. एफ फॉर फोर्स आणि जी फॉर जीवन. H फॉर हलकट आणि J फॉर जेवण सर. जेवण झालं का? जेवण सर. आणि K फॉर न्हू सर एनी एकता कपूर सिरियल और मूवी खंयची गे. आणि L फॉर न्हू सर, L फॉर लव. खबर आसा तुमकां अंकल. आणि सर S फॉर सांगू? S फॉर